दिवचलच्या हाऊसिंग बोर्ड वाठारात गटारां उसपूक नाशिल्ल्यान व्हडली समस्या निर्माण जाल्या। पावस पडटकीच गटारां तुंबतात, प्लास्टीक आनी हेर कोयर व्हांवून सगळे कडेन हळशीक जाता। जळारां वाडिल्ल्यान दुयेसां जातलीं अशी भिरांत लोक उक्तायतात। मजगतीं व्हडलो पावस पडटकीच मेन रस्त्याचेर उदक भरता। प्री मॉन्सून कामां खाला अंदू दिवचल पालिकेन हाऊसिंग बोर्ड वाठारांतली गटारां उसपूक ना, देखून पावस पडटकीच गंभीर समस्या निर्माण जाता अशी माहिती थळाव्यांनी दिला। ती खंयसून येता पळय ह्या कळयेनसून ते सगळे थंय भायर सरता, पूण आमकां काय उडोवपाक हांगा चान्स ना। आनी आमचो सदांच हो म्युन्सिपाल्टीचो कोण येता तो आमचे प्लास्टीक व्हरता, कळ्ळें न्हय। पण हे आतां कोण उडयता, हे वयरसून व्हांवून येता, हांगा काय कोण आमी उडयना म्हणटकच खंयसून व्हांवून येता हें तुमी पळोवपाचें पडलें ना। पयलीं येताले हय त्या कॉर्नराक तेन्ना आमी ते निवळ करतालीं, केन्ना आमच्या शिवाय कोण नासलो, तीनूच बिराडां आसलीं। आमी अशें हें घालतालीं आनी काडटालीं। एकदां नाटेकाराचो चलो सुद्दां भितर देंवल्लो आनी तांणी प्लास्टीकच्यो बाटल्यो काडलेल्यो। पूण आतां हे व्हांवून येता प्लास्टीक कोयर बी तेजो त्रास कितें जाता तुमकां? आमकां त्रास जाता म्हणजे सगळें तें उदक चोंदलां, थंय जळारी जाता। व्हांवलें जाल्यार आमकां जळारी जावच्यो नसल्यो न्हय, मागीर मलेरिया बी जावंक शकता। मलेरिया बी जावं शकता। गटाराच्या वयले उदीक येता सगळें आनी भितर प्लास्टीक पिशव्यो सगळें सामान सकयल येता आनी ते सगळें आडाकता। पयल्यान सरांक वचूंक मेळना, मागीर आमी हळशीक जाता सगळ्याक। 2-3 वर्सां जालीं हांव बघता तें सगळ्याक लागून। अंदू गटार उसपूंक ना? अंदू गटार उसपूंक ना। पोर पावस खूब आसलो, पोर पावसाचे गटार गेले, अंदू वचोंक ना। खूब दाट जालां तें आतां। पूण आतां जळार ते हांवें नाटेकाराक सांगलेलें जळारी भरतात त्यो फाटल्यान वचूंक मेळना म्हाका सुद्दां। म्हाज्या आतां फाटल्यान नाल पडलो कितें जाल्यार फाटल्यान वचूंक मेळना, कितेंच जायना, हें जायना। कितें जालें, अंदू आमचो मार्चाकूच आमचो टर्म सोंपलो आनी म्युन्सिपाल्टी कितें करी माल एप्रिलान सगळे गटर साफ करी, पूण अंदू म्हाका दिसता हावजींग बोर्डान गटर बी साफ करपाचेच उरले। म्हणून हो सगळो प्लास्टीक बिस्टीक कितें भितर आसा तें सगळें व्हांवून सगळें शेतान गेल्लें आहा। हांगा एक गेल्लें आसा आनी वाळशीनूच गेल्लें आसा सातेरी देवळा कडेन। अशें 2 कडेन प्लास्टीकचे ढीग पडल्या। म्युन्सिपाल्टीन सांगलेलें आसा तें सगळें जालां म्हणून। आनी हांव आतां फुडल्या ह्या आतां आयतारा परवां थोडेशें अर्दें प्लास्टीक तरी काडपाचो प्रयत्न करतलो। सकाळीं हांव आनी लोकांक घेवन तें प्लास्टीक काडटलो।